I think the most easily conceived message that I can give from Matani to the people of Goa is to love Goa the way he did. Matani's love for Goa was immense and intense. His greatest passion in life was Goa, and this passion included Goa's beautiful environment with its hills, mountains, rivers, valleys, fields, forests, and he firmly believed that if man is to survive, then these attributes of nature have to be taken good care of. So I request everyone to keep in mind Matani's love for nature and follow suit. फिशिंग जाता, ट्रॉलिंग, पर्सनिंग ते 5 किलोमीटर भायर जावपाचें. दुसऱ्यान ताणें डिमांड दिल्लें आपल्या दोपूल ट्रॅक हिंगा गोंया भितर जावपा नाका, डबल ट्रॅक रेल्वेचे. तिसऱ्या ताणें मेगा प्रोजेक्ट आज आपल्यान गोंया नाका म्हूण सांगलें. गोंयचें लँड आहा तें आनी कोणाकूय दिवपाक जायना भायल्या लोकांक. गोंया स्पेशल स्टेट आपल्याक जाय म्हणली. मोपावर उलयता तेन्ना मातशें पारेकरान सांगलें मोपाचेर आमी मातांनी मागीर डिस्कस करचें अशें म्हणून इतलें उण्या पुतर म्हणून तेणें स्कूल केलें. अरे ते सगळे डिमांडाचेर आहलें. आयज चोवपाक गेल्यार सगळे दोंगर कातरताय, आयज चोवपाक गेल्यार सगळीं शेतां पाड करताय, आयज सगळे मेगा प्रोजेक्ट वाडत आहाय. आयज दर्यान मेळो तशें फिशींग जालां. आतां गोंया भितर फॉर्मिंग जालां. नुस्तें खावपाक सगळें कोण कोणाचेर हें येना. जेन्ना एकलोच मातांनी पळय गोंया जिरे दूद आहलो आनी लिडर म्हूण आहलो जेन्ना हे सगळे वस्तूंचेर तो ताबो दवरतालो. आनी मातांनी बिरान जेन्ना लोकांक मातशी शांती संस्कार आहली, लोक हुस्क्या प्रमाणे जेतालो. आयज सगळो मातांनीचे पळय पयलें दुस्मान काय करतालो तो पासून आनी म्हणटा मातांनी तर आहलोलो जाल्यार अशें जावपा नासलें म्हणून. आयज सगळो लोक मातांनी वागता पूण फायदो नाका. पूण हाडल्यान मातांनी वाडल्यान सरकारान आहा स्वताले हाडल्यान सरकार चलयता. हें मातांनी उतर दिलेलें तें पाडून फुडें वचपाचें, गोंयच्या लोकांचें सांबाळ करपाचो. मातांनी बरो लिडर, मातांनी लिडर पयशे करपा लिडर न्हू. मातांनी लिडर गोंया गोंयचें बरेपण पळोवपाचो, गोंयच्या लोकांक सांबाळपाचो, गोंयचें एनवायरमेंट सांबाळपाचो, गोंयचे दोंगर झाडां पेडां सांबाळपाचो, गोंयचे शेतां धुयरां सांबाळपाचो लिडर. जेन्ना हे लिडरशीप तेणें घेतली आनी तें काम कॉमेस केलें आनी तो हे वस्तू पासत तो वावरूत रावलो. आनी जेन्ना तो BJP भितर सरता तेन्ना पारेकारा कडेन तेणें 26 डिमांड दिले आनी त्या 26 डिमांडान तेणें बरोवन दिलें. म्हणजे आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी फॅक्टरी नाका, ह्यो सगळ्यो वस्तू तेणें बरोवन दिल्यो. आनी 26 डिमांडांतले सगळे तेणें एक्सेप्ट केले. देखूनच त्या टायमार मातांनी पारेकाराक सांगलें आपल्या तुका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक पयशे नाकाय, फक्त आपल्या हे तुका डिमांड मानता जाय पूण BJP जॉयन जाता. आनी तेन्ना मातांनी तेणें उत्तर दिलें आनी तेन्ना मातांनी तेणें सांगलें मातांनी हें तुजें मन आपलें मन एक आहा, हे तुगे सगळे डिमांड आपूण एक्सेप्ट करता तुमी BJP जॉयन जावं म्हणून. आनी हेंच चिंतून मातांनी BJP गेलो. आयज मातांनी दिलो डिमांड तेणें आजून एकूय तो सॉल्व करूं ना. आनी तेच हाडल्यान त्या डिमांडाक वयर कोणें रेजूय केलें ना, कोणें तेजें इन्क्वायरी केलें ना. जेन्ना मातांनी सोंपलो आनी ते हाडल्यान गोंया सोंपत वयता, गोंयचे लोक सोंपत वयता. आयज आमी मागताय हिंगा उपरांत आनी मिडिया सांगूंक सोदताय जेन्ना मातांनी जे पळय डिमांड हाडले ते ह्या सरकारान पुराव करचे, गोंयच्यो धोयऱ्या देगो राखून दवरच्यो, गोंयचीं शेतां, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो झऱ्यो, गोंयच्यो न्हंयो सगळ्यो सांबाळून दवरच्यो आनी मातांनी दिला उतर पाडचें. हें इतलें सांगून हांव आयज मातांनीच्या 70 दिसाक हांव सरकारा कडेन विनोदी करता आनी मागता हे मातांनीचे लेगिस्लेशन फुडें व्हरपाक तुमी हें मनान घेवचें आनी व्हरचें म्हणून. बड्डे जाला मातांनी सल्लनाचो. हो जो लिडर जो आसा हो बारीक लोकांक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करपी लिडर असलो लिडर आशिल्लो. पूण आयज हे सरकाराक तेणें तेंको दिल्लो BJP सरकाराक. आनी हे आयज पळयल्यार जे पळय मातांनी वावुरतालो हे आयज ऑपोजीट करपाक लागले. एंटी पीपल, एंटी एनवायरमेंटल पॉलिसी घेवन येयलेले आसा. न्हू फिशरमॅनाकूच आख्खे गोंयच्या लोकांक हे काबार करूंक सोदता. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट येयलेलो आसा
हो सागरमाला प्रोजेक्ट थ्रू रिव्हर नॅशनलायझेशन आमचे 6 रिव्हर व्हरूंक सोदता, प्रायव्हेट करूंक सोदता 6 रिव्हर. CRZ डायल्युशन करपाचें चिंतलेलें आसा. 2018 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येयलेलो आसा. तसोच 2011 जो नोटिफिकेशन आहा तोय डायल्यूट करूंक सोदता ते, एमेंड करीत रावता. आनी आमी मागता जे आयज बायणां आतां घोराचेर ते फोडूंक लागले, जे आमची हॉनरेबल MLA जे आसा, मातानीची जी बायल आसा ती आयज रिहेबिलिटेशन बोर्डाची चेअरपर्सन आसा. आनी बायणां जी आसा ऑलरेडी 15 घरां डिमॉलिश जालेली आसा. आमी विनंती करतात चेअरमॅनाक अलिना सल्लनाक की ही जी घरां पळय डिमॉलिश जाली फिशरमॅनाची ही रिहेबिलिटेट करची ताबडतोब. आनी जे पळय घरां पळय डिमॉलिशनाक येवपाची आसा ती सगळी पळय घरां रिहेबिलिटेट करूंक जाय. आनी आमी ह्या सरकाराक क्लियरली सांगूंक सोदता की आमची न्हंयो, आमची बिच्यो आनी आमची वेळ जी आहा ती आमची, आनी आमी कशेंच हे सागरमाला प्रोजेक्टाक कशेंच दिवचे ना.